गरीब और दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमकां समय जेजूच्या हातीन समर्पण करून दिया. सांगया जेजू करे, जेजू तुजे शिवाय म्हज्यान कांय करूंक जायना. आमी कांयच नाही सम्या, तुजे शिवाय आमच्यान कितेंच करूंक जायना. तूं म्हजें तें आसल्यार हांव खंडीत जावन संवसारान जैत जोडटलो, ह्या जैत जोडटली. सांगा सांगा तुमचेंतल्याक सांगा, तुमच्या काळजांत सांगा. सगळें समर्पण करून दी. आमचें लग्न जिवीत, भुरग्यांचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत, आमी खंयचो वावर, आमचे करची कितें मिनिस्ट्री, सगळी देवाच्या हातांत देव भेटोवन दिया. सांगया जेजू हांव हांगा आसा. जेजू म्हजेर तुजी एक नदर घाल. म्हाका तुज्या अभिशेकान भर जेजू. हांव तुजे सांगता जिवंक आशेतां जेजू. हांव तुजे सांगता रावोंक आशेतां जेजू. म्हजें मोत उजवाडाय जेजू. म्हजें मोत विकास कर जेजू. जेन्ना दुसरी सोडूंक येता आसतना सगळ्या तुज्या आपोस्तालांक बेतानियाक आपोवन व्हेले, आनी बेतानियान तूं सर्गी सोडूंक वता आसतना जेजू तुवें तांची मोत विकास केली. आनी सगळे 3 वर्सां कितें तुवें शिकयलें तांच्या मोतीक उजवाड दिलो जेजू. आनी तांकां तुवें अपोस्तल करून अभिशेक करून धाडले जेजू. आज आमी दत्त परिस्थिती, आमी आज ह्या बेतानियांत आसा जेजू. आमकांय तुवें आज ह्या बेतानियाक आपोवन हाडलाय आनी तूं हांगा आसाय जेजू. रुपांतर जालाय हांगा, उंडेच्या रुपार आसाय. आमची मोत विकास कर जेजू. ह्या वेळार हर एक वर्ड ऑफ गॉड कितें आमी वाचता तें आमच्या मोतीन कसून दवरची कृपा जेजू. म्हाका आनी आमकां आमच्या भावा भयणीक सगळ्यांक तूं फावो कर जेजू. Deep meaning of the word of God, revelation of the word of God, Lord Jesus. Give me one gift, Lord Jesus. My heart, my mind, my soul, make a treasure, Lord Jesus, to keep each and every that word of God, Lord Jesus, whatever written in the Bible, Lord Jesus. Give me one a gift, Lord Jesus, today. I'll ask only one gift, Lord Jesus. Open our eyes, open our mind, open our heart, Lord, to receive your word of God, Lord Jesus. माझे काळीज एक देवाच्या उतराचे ट्रेझर करून म्हाका दी जेजू. ह्या वेळार म्हजे मोत तुज्या उतार सगळं तुजी कृपा म्हज्या मोतीक दी जेजू. तुका हांवें खंयच्या परिस्थितींनी सांडून वचनासतना तुजे सांगता जिवाची कृपा आदार म्हाका दी जेजू. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ಏನು ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ, Yes, Lord. ನೀ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. Jesus. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನೆಲೆಸಲು ಸ್ತೋತ್ರದಿ ಆಡುವೆನಾ. ಏನು ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ, ನೀ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನೆನೆಸಲು ಸ್ತೋತ್ರದಿ ಹಾಡುವೆನಾ. ಏನು ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ, Yes, Lord. ನೀ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನೆಲೆಸಲು ಸ್ತೋತ್ರದಿ ಹಾಡುವೆನಾ. ಏನು ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ, ನೀ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ನೆನೆಸಲು ಸ್ತೋತ್ರದಿ ಹಾಡುವೆನಾ. ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು Jesus. ನಾ ಯೋಗ್ಯನೋ ರಾಜ. Let your fire flow upon the Lord. ನೀ ನನ್ನ
ನಿನ್ನ ನೆಲೆಸಲು ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾ ಯೋಗ್ಯನೋ ರಾಜ, ನೀ ನನ್ನ ನೆನೆಸಲು ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು. ಭಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸವಾದಿನಿ, ಭಾರದ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೇನಿ. ಭಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸವಾದೆನಿ, ಭಾರದ ಈರುಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೇನಿ. ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾ ಯೋಗ್ಯನೋ ರಾಜ, ನೀ ನನ್ನ ನೆಲೆಸಲು ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು. ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಾ ಯೋಗ್ಯನೋ ರಾಜ, ನೀ ನನ್ನ ನೆನೆಸಲು ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು. Let your fire blow, Lord. जसं तुझी दैविक सखत वाळी समय जसं या वेळात हांगा जर असला हर एकल्याचेर तुजी कापळतानी करपा वाळायचे सु. तुझे शिवाय आमकां दुसरो देव ना, तुझे शिवाय दुसरो रक्षक आमकां ना, तुझे शिवाय दुसरो सोडवणदार आमकां ना. तू एकलोच आमचो स्वामी, आमचो धनी, आमचो रक्षक आनी सोडवणदार. तुका आमी नमस्कार करता जेसू. तुझे जिवीत म्हजे ते आनी आमच्या भावा बहिणी ते एक जावन दी. कशे तू आनी बाप एक जावन आसात गी, तशेंच आमी तुजे ताई एक जावन आसूंक आमकां आदार दी. कशे तू मनशाच्या जिवितांत जियोंक येताय गी, तशेंच आमच्या जिवितांत तू जियोंक ये. तुजी कितें कामां आमी ह्या संवसारांत करूंक बाकी आसात ती सगळी करूंक आमकां दृढ मन दी. कुडीक भलायकी दी, मतीक समाधान दी. काळजांत तुजो मोग उदंड मापान पेटय सम्या. तुजे उतार आमच्या काळजांत जगोन दवरची कृपा दी. ತಲೆಮಾರು ತಲೆಮಾರಿಗೂ ನೆನೆಸುವ ದೇವನೇ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಳವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗದಯ್ಯ. ತಲೆಮಾರು ತಲೆಮಾರಿಗೂ ನೆನೆಸುವ ದೇವನೇ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗದಯ್ಯ. ತಲೆಮಾರು ತಲೆಮಾರಿಗೂ ನೆನೆಸುವ ದೇವನೇ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗದಯ್ಯ. ತಲೆಮಾರು ತಲೆಮಾರಿಗೂ ನೆನೆಸುವ ದೇವನೇ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗದಯ್ಯ. ನೀ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಜೀಸಸ್ ನಾ ಯೋಗ್ಯನೋ ರಾಜ, ನೀ ನನ್ನ ನೆಲೆಸಲು ನನ್ಮಾನೆ ಎಷ್ಟರದು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಜನೋ ರಾಜ, ನೀ ನನ್ನ ನೆನೆಸಲು ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು. Hallelujah. We will lift up your name, Lord. Hallelujah. We adore you, Lord Jesus. Hallelujah. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shatara Baba Baba. Hallelujah. Shatara Baba Baba. Hallelujah. 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 Let your fire flow upon us, Lord. Jesus, anoint us with your receive करा the anointing, receive करा दौले दंबा तुमचे. तुम्ही दर्शना देखतेल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक मागा ती दर्शना तुमकां देव दाखयता. विजन्स दर्शना प्रवाद करचें देणे तुमकां दिता. कित्याक तुमकां बावतिस्म दितना प्रवादी म्हणून बावतिस्म दिला, बॅप्टिझम दिला. यू आर ए प्रॉफेट, you are a priesthood, and you are a king. तीन anointing आमकां दिला देवान आमच्या बावतिस्मा मार्फत. Tell them, each and every that confess today, God is anointed me as a king, as a prophet, as a priest. God is anointed me. Lord Jesus, you anointed me as a king. Lord Jesus, you anointed me as a prophet. Lord Jesus, you anointed me as a priest. I'll receive it, Lord Jesus. This is my anointing, Lord. This is everything added, Lord Jesus, in my baptism, Lord Jesus. Everything added unto me. हर एक आमचे भितर आसा ते. Tell Lord, I am here, Lord. सोमी हांव हांगा आसा, हांगा आसा, सोमी हांव हांगा आसा. तुज्या राजा खातीर वावर करूंक हांगा आसा. तुज्या नांवाची स्तुती करूंक हांगा आसा. हांगा आसा, हाजर आसा. सगळो संवसार तांच्यात रितीन आसा, पूण आमी तुजे थंय आसा. जेजू, संवसारांतल्यान तुवें आमकां मेकळे केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. जेजू, आमचें जिवीत तुवें आमकां एक नवें जिवीत दिवन तुवें आमकां विसरून काडल्या खातीर तुका अर्गां दिता. जेजू, तुजे सांगता रावोंक, तुझे सेवक जावं, तुझे शिष्य जावं, तुजो धर्मदूत जावं. जेजू, तुवें आमकां अभिषेक केला. जेजू, थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू जीसस. लॉर्ड, थँक यू जीसस. थँक यू. थँक यू जीसस. समाधान पळय, कितलें समाधान देवान आज आमच्या काळजांनी ओतलें ह्या घडये.
देवान दिल्लें समाधान ससनाच्या ससनाक आमचें थंय उरता. तें कोणाच्यान काडूंक जायना. तुमचें काळीज उक्तें करा, रिसीव करा तें समाधान. असलें समाधान संवसार म्हाका आनी तुका दिवंक शकना. संवसाराचें समाधान तात्कालीक, आज असल्यार फाल्यां आसना. पण देवान दिल्लें समाधान आमी ह्या संवसारांत आसता म्हणसर आमच्या सांगात आसतलें. तें समाधान जेजून सांगलेली उतरां मती काडा, हांव समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेतां आनी तें समाधान तुमचे सवय आसतलें. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां आनी ती शांती हांव तुमचे थंय दवरून वेतां. शांती आनी समाधान दोनी संगती जेजून म्हाका आनी तुमकां आज दिल्यात. ह्या एनॉयटिंगान आमकां ताणें दिल्यात. थँक्यू जिसस. अर्गां दिया देवाक, अर्गां दिया. थँक्यू जिसस. थँक्यू जिसस. प्रेज द लॉर्ड. बसया आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पुस्तकांत ह्या संवसाराचो पयलो एकलो प्रवादी आसलो. ताचें नांव गुता की तुमकां? फर्स्ट प्रॉफेट, प्रवादी कोण सांगेत गे? अब्राम प्रवादी न्हय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोइजे पयलो प्रवादी देवान विसरून काडलेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोइजेक कोणी गुरू ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणा शिस जावन नातुरलो तो मोइजे. तो डायरेक्ट देवान ताका आपोवणें दिलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो म्हणटालो देवान आपोवणें दितना अडे आपले हांव हांगा आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमी सांगया की आपले हांव हांगा आसा. मोइजे बरी. इसाया प्रवाद्याक ताणें आपोवणें दिलें. इसाया प्रवादी काल म्हणलो आपले हांव हांगा आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेरेमिया प्रवादीक ताणें आपोवणें दिलें आनी तो म्हणलो हांव भुरगो. प्रेज द लॉर्ड. देखून देव काल म्हणटा तूं भुरगो म्हणून म्हणनाका. कोणी देवा मुखार भुरगे ना, पुरा वाडवळ जाल्ले ते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भुरगेपणाचें व्यक्तित्व कालें, ल्हान भुरग्यांचें व्यक्तित्व कालें. दूद पिवचें मात्र न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आजुनी दूद पिवून आसा गे ना न्हय. आमी हाडकान खाता. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी भुरगीं न्हय. आमी कोण? देवाचे सेवक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोइजेक कोणी गुरू ना. मोइजेचो गुरू देवूच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणी गुरू ना ताका. कोणाचो जीस जावन तो नातुरलो. तो बकऱ्या सरोवचे कडेन ताका सरेस्वर देव आपोवणें दिता आनी तो जळचें बोळें पळयता आनी ताजे थंय वेता आनी देव ताका दिश्टीक पडटा आनी ताचे कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी ताचो एक सीस आसा. ताका एक सीस आसलो. तो जावन जोशुआ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोइजेचो सीस कोण? जोशुआ. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना मोइजे आसता म्हणसर सर्वेस्पोर देव जोशुआ कडेन उलोवना. प्रेज द लॉर्ड. पळया तुमी करेक्ट पुस्तक वाचून पळया. उत्पत्ती ग्रंथ तुमी वाचया. प्रेज द लॉर्ड. केदाळात सर्वेस्पोर देव आरोना कडेन उलोवना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केदनास देव जोशुआ कडेन उलोवना. केदळ म्हणसर मोइजे तांचे मदें आसता म्हणसर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना मोइजे त्या सिसाक पुरो तयार करता. कित्याक हर एक चड जावन जेजून देवान सांगिल्लें हांव तुमकां बासायल्लो गांव हांव तुमकां दितलो आनी त्या गांवाक धाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायल परसा 400 वर्सां इजिप्तांत गुलामगिरींत आसली. तांची बोब देवान आयकली. मोइजेक ताणें विसरून काडलें आनी मोइजेक आनी आरोनाक ताका उलोवंक जायना. तो मस्तू सांगता देवा कडेन म्हाका उलोवंक जायना, म्हाका गाग येता. तें बरें खंयचेंय नाका म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आमी एक फावटी देवान आपोवणें दितना मस्तू सांगता न्ही गे आमकां जायना, आमकां शिकप ना, आमकां तें ना, आमकां हें ना, आमकां ड्युटी आसा, आमकां तें आसा, काम आसा न्ही गे. निभा दिनात गे. ती खंयचीय देवा मुखार उपकारा पडना. प्रेज द लॉर्ड. आज तो निभा दिवची सोडून सोडा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
जायत्या मैजांनी बांदिली म्हाका उलोवंक जायना म्हाका गाग येता पूण देवान तें आयकोंकूच ना प्रेज लॉर्ड तुका उलोवंक जायना जाल्यार आरोणाक तुज्या भावाक दिता आरोणाक तो उलयता न्ही प्रेज लॉर्ड तुजे कडेन हांव उलयतां पूण तुज्या पक्षान कोण उलयतलो आरोण उलयतलो ताका सांग प्रेज लॉर्ड हालेलुया पूण मैजे आसता म्हणसर देव मैजे कडेन मुखामुखी उलयतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक प्रेज लॉर्ड मुखामुखी तोंड पळोवन उलयल्लो एकूच एक प्रवादी आसता तो मैसे मात्र प्रेज लॉर्ड हालेलुया दुसऱ्यांक परत ताळो आयकतालो देवाचो मुखामुखी पळयनातले मैसे मात्र मुखामुखी पळयतालो देवा प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी एकलो आसा व्हडलो प्रवादी दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत ताचे विशीं आमकां आयकोंक मेळटा एलिया प्रवादी प्रेज लॉर्ड एलियाक देवान इतले अभिशेक केल्ले गे तो कितले अजापांनी अद्भुतां करता प्रेज लॉर्ड आनी ताका सीस आसलो तसो सीस कोण एलिशा प्रेज लॉर्ड तांत पवित्र पुस्तकांत पोरवे सारकी वाचून ही दोनूय पुस्तक वाचून हांव बरोवन धरलीं ताचे पुरा 8 अजापां व्हडलीं अजापांनी अद्भुतां केल्लीं आसात एलिया प्रवाद्यान प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी थंय रायाचें पुस्तक दुसरें रायाचें पुस्तक दुसरो अध्याय थंय 11व्या वाक्यांत आमी वाचया थंय करेक्ट आमकां कळटा कित्या खातीर एलिशा कशें एनॉयंटींग जोडटा की म्हणून आतां एलिशाचें एनॉयंटींग पळया आतां एलिया व्हडलो प्रवादी म्हणटा पवित्र पुस्तकांत प्रेज लॉर्ड अजापांनी अद्भुतां केल्लो पूण मैसे तितल्या अजापांनी अद्भुतां केल्या ते ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया पूण एलियान 8 महान अद्भुतां केल्या म्हणटा थंय 2 किंग चॅप्टर 2 वर्स 11 ते उलयत वयताना एक उज्याचे रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टीक पडले आनी तांच्या मदें रावले एलिया वाऱ्या सुळये मध्ये सर्गार सोडलो आतां हांगा मुख्य 12वें वाक्य पळया 12वें वाक्य एलिशा काले म्हणटा एलिशाने देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली म्हज्या बापा इस्रायलाच्या रथानो आनी रथ सवारानो तो ताचे नदरे मुकलो भायर पडलो तेन्ना एलिशान आपली वस्त्रां घेवन पिंजली आनी तांचे 2 वांटे केले पिंजले काल्याक पिंजले वस्तूर ताणें जेन्ना देवान एलिशाक आपोवणें दिलें एलिया उपरांत एलिशान ताचें संवसारी व्यक्तित्व ताणें पिंजून उडयलें प्रेज लॉर्ड 2 कुडके करून उडयले ते धर्मसर संवसारी आसलो एलिशा जेन्ना ताचेर अभिशेक पडलो गड्याच्या राथांत उज्याच्या रातांनी ताका वयर उखलून पळयलें एलिशान पळयलें जेन्ना ताचें वस्तूर ताणें 2 कुशींनी पिंजलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी ताचें व्यक्तित्व काले गेलें संवसारी व्यक्तित्व ताणें पिंजून उडयलें प्रेज लॉर्ड आनी मुखार काले गेलें उपरांत ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो उखल्लो ताणें प्रेज लॉर्ड दोगलो उखल्लो प्रेज लॉर्ड आनी ताच्या कांदार घालून तो मुखार चलो पळय उपरांत ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो विसलो आनी तो पाटी वचून जॉर्दनाच्या तडीर आतां पयलें पळयचें तुमी ताच्या पयलें वाचल्यार तुमी एलिया प्रवादी जॉर्दन न्हंय उतरून वचचें आसलें ताका गडे सवारान थंय उज्याच्या रातांनी ताका वयर व्हरूंक आसलें जॉर्दन न्हंय उतरून वचचें आसलें एलिया प्रवादी कालें करता ते शल्कान उदका मारतना उदक 2 कुशींनी फळटा आनी तो सुख्या धरणीर 2 जाण चलोवन वतात प्रेज लॉर्ड आतां तेंचो शाल कोणा कडेन आसा एलिशा कडेन आसा आनी तो पाटी घाले पळय थंय ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो घेवन उदकाक मारलो पळया 14 वर्सेस 14 पळया ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो घेवन तो उदकार मारलो आनी म्हळें सर्वेस्पर एलियाचो देव खंय आसा ताणें उदकाक मारतस तो 2 वांटे जाले आनी तो उतरून आलतडी पावलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया दोगलो कोणाचो एलिया प्रवादीचो प्रेज लॉर्ड आतां तो दोगलो कोणा कडेन आसा एलिशा कडेन म्हळ्यार एनॉयंटींग कशें पास जाता पळया प्रेज लॉर्ड एनॉयंटींग एलिया कडेन आसलें एनॉयंटींग ताच्या दोगल्या मारिफात एलिशाक मेळटा आनी तो दोगलो त्याच जॉर्दनाक परतेक मारतना परतेक 2 उदक 2 वांटे जाता प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी तांचे मदल्यान एलिशाय सोलोवन वता प्रेज लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया. देखून पळया देवान हर एकल्यांक आमकां एक आपोवणें दिल्लें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हर एकल्याक आपोवणें दिल्या. कोणाक एक आपोवणें ना म्हणलें हांगा कोणी आसचें ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी संवसारांत ती कोणी ना. तो खंयच्याय धर्माचो जावं दी हर एकल्याक देवान तांकां एक आपोवणें दिल्लें आसा. प्रेज द लॉर्ड. थोडे आपोवणें कान घेतात आनी जेजू थंय येतात, देवा थंय येतात. थोडे आपोवणें केअरलेस करतात तितल्यान. प्रेज द लॉर्ड. जर आमकां आपोवणें दिल्लें तें आमी आमच्या जिवितांत कार्यागत करना जाल्यार आमी देवाक खंडीत जावन लॅक दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हर एकल्यानी लॅक दिवंक आसा. हर एकल्याक आमकां आमचें म्हणल्यार आपोवणें आसा. देवान दिल्लें आपोवणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. मैजे पळय 40 वर्सां प्रायाच्या आसतना जाल्लो. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तिशीन गेलो जॉर्दान जेत्रूचे गवळी जावन आसलो. तांच्या बकऱ्यांक चरयतालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी 80 वर्सां जाताना देवान ताका आपोवणें दिलें. मैजेक पयलीं आपोवणें नातलें गे. नातलें गे. 100% जातलें. कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार तो जल्मल्या टायमार एकूच तेका चरका बिरक्याक दवरुना सगळ्यांक लागाड करला. ते जाल्यार बाचाव केलो मैजेक मात्र देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज तुमी हांगा आसात जाल्यार तुमकां देवान त्याच रितीन बाचाव केला. कितें की एक काम तुमचें तोंड देवाक करूंक आसा. देखून तुमकां आज जिवन दवरला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी चिंतात की ना जाल्यार काल्या आनी तुमी जिवंत आसता हांगा. सादत ना. केदा लागीं मरोन वस जालें. केदा लागीं आडांक कुंभ जाती कोणना. पूण आज आमकां जिवंत दवरला म्हळ्यार देवाचो कितें एक उद्देश आसा. तो जारी जाता म्हणसर आमकां कितेंच जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तें मिसांव कितें करूंक आसा. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत, जावं पुरो समाजांत, जावं पुरो आमच्या वाड्यांत, जावं पुरो आमच्या फिरगेजेंत खंय तरी आमकां खंडीत जावन एक मिसांव आसा. आमची देवाक गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मैजेक जल्मात हांव देवान आपोवणें दिल्लें आसा. पूण 80 वर्सां जालें देवाचें आपोवन कार्यागत करूं ना. प्रेज द लॉर्ड. केदा लागीं मरसो. ल्हान भुरग्यार ताका जिशी मारीचें आसलें. पूण आवयन ताका लिपोवन दवरलो. ताच्या मागीर व्हरून उदकान सोडलो आनी पराब्याच्या दिवेन ताका व्हरून बसलो. रायाच्या आस्थानान ताका बसलो. देवाची योजना कितली बळ्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आज तुमी हांगा आसात जाल्यार हांव हांगा आसा जाल्यार केदां लागीं आमी ह्या संवसारांत नाश जावन वेत्या कोणना. पूण देवान आमकां ताच्या तेका उद्देशा खातीर आजुनी जिवंत दवरला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कितें तरी हे कार्यागत आमच्या करूंक आमच्या जिवितांत करूंक आसा देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुमी आयकलें आपोवणें मोइसेचें आपोवणें, जोशुआचें आपोवणें, इसाया प्रवादेचें आपोवणें, झेरेमियाचें आपोवणें, एलियाचें, एलिशाचें. प्रेज द लॉर्ड. आनीक जायते प्रवादी आसात. हे पुरो व्हडले व्हडले प्रवादी. ल्हान ल्हान प्रवादी मस्त जाण आसात. दाविदाच्या काळार ल्हान ल्हान प्रवादी थोडे आसले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थंय क्लियर सांगता. रायांचें पयलें पुस्तक 19 अध्याय 1 King chapter 19 verse 4. पळया. तो अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट समकोन गेलो. थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मोरनाक एलिया प्रवादी मोरनाक आशिल्लो. एलिया प्रवादी विशयान सांगता. प्रेज द लॉर्ड. आनी मोरनाक आशिल्लो. ताणें म्हळें सर्वेस्परा हें पुरो म्हजो जीव काड. जालें म्हजें मिसांव पुरो इतलें. प्रेज द लॉर्ड. म्हजो जीव काड. कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय. प्रेज द लॉर्ड. देवान जीव काडलो कितें असो ना. कितलेंय तुमी मागा हो संवसार पुरो जालें, म्हज्या कुटाम पुरो जालें, म्हाका एक पटी व्हरना तुमकां व्हरना दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मस्त जाणांनी मागचें आसा न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मस्त मजार मागचें आसा. व्हर म्हणून ना, देव व्हरना. तुमचें मिसांव संपूर्ण जाले शिवाय, म्हजें मिसांव हांवें संपूर्ण केले शिवाय म्हाका आनी तुमकां कोन्नाकी ताच्या वेगळी व्हरना. एलिया प्रवादी ताणें व्हरूना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एक मागणें देव एलियान केल्लें मागणें आयकतालो की ना. हें कित्याक आयकोना. हें आयकोना मागणें. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक एलियाचो कितें उद्देश, देवाचो उद्देश एलिया थंय आसलो तो जारी जावंक नासलो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक एलियाक मरणांत
ना मरणंत ना ताका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 पूण किर्तनाचो ग्रंथ सांगता 120 अध्याय 3 वाक्य 127 वर्सेस 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणे कुशीचें फोळताचें दान. ल्हान आमी भुरगीं जावन आसल्या आमी आवयच्या कुशवांत एक फोळ जावन आसल्यान तें कोणाचें दान जाल्लें? देवाचें दान. आमी प्रेज द लॉर्ड. आमी ती ल्हान भुरगीं आसतना कोणाची भुरगीं? आमी देवाचीं भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमकां एक मिसांव आसा. आवयच्या गर्भांत म्हणून तूं देवान म्हाका आनी तुमकां विसरून काडलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. देखून जो हांव सवांजेल आमकां सांगता 12 अध्याय 20 वाक्या. आमी हर एकली आपोवणें मेळ्ळेली आमकां एक आपोवणें आसा. एक कॉल आसा आमकां देवान दिल्लें कॉल. तें कॉल आमी आमच्या जिवितांत काणयोंक जाय. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 26 सांगता कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार कालें जाता जाल्यार सेवाक जाल्यार मात्र तुमी कालें जातात शिस्त जावयेत. शिस्त जावन आपोस्तल जावयेत. पयले अपॉयंटमेंट आमचें खंयचें? सेवाक. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी कोण देवा तें पुरा? देवाची भुरगीं मात्र न्हय, आमी सेवाक. कोणीय म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. खंय जेजू येतालो त्या 12 जाण सेवाक ताचे सांगता आसले. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हजी सेवा करतल्यांक म्हजो बाप मान करतलो, गौरव दितलो. शाल पांघरून थंय आमकां सन्मान संवसारान नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कोणेय सन्मान बरो आमी काणयोन वचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून कोणीय म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो फाटलाव करून दी. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी खंय जेजू आसा थंय हांव आनी तुमी आसतले. हांव प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हजो सेवा करतल्यांक म्हजो बाप मान करतलो, गौरव दितलो. प्रेज द लॉर्ड. देवान एक मान करूंक आमी कोण मगचे न्हू? हें इल्लेशें चिंतून पळया. आमी कोण देवान आमकां मान करूंक? आमी फावो गे तो मानाक. पूण जाल्यारय देव म्हणटा हांव तुमकां मान करतां, हांव तुमकां गौरव दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुआंवचें पयलें पत्र 5 अध्याय 19 वाक्य 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 19. सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेकाल आसा. सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाची म्हणून आमी जाणाव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 सगळो संवसारच सैतानाच्या पदवेकाल आसा. कोणाच्या पदवेकाल आसा? सर संवसाराचो अधिपती कोण? सैतान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक गीत आसा न्ही, संवसाराचो अधिपती देव न्हय देवसार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसाराचो अधिपती कोण? देवसार. संवसारांत आसलेल्यांक तसो अनुभव जाता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. आमकां हर एकल्यांक जाला ना तसो अनुभव न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड. कांय तरी आमच्या जिवितांत कांय इल्लें न्ही, मस्तू सोरून येला ताणें, मस्तू सोरलां ताणें. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या कुटुंबाचो संबंध सोरून व्हेला एक पटी. तुमच्या कुटुंबांतलें समाधान सोरून येला. तुमच्या कुटुंबांतलें शांती समाधान येल्या. तुमची भलायकी सोरून व्हेल्या. तुमच्या मोतीचें समाधान सोरून व्हेलां. तुमच्या काळजाचो संतोष सोरून व्हेला. आनी काळजाचें पुरो सोरून व्हेलां. देखून संवसाराचो अधिपती सैतान ताच्या पदवेकाल संवसार आसा तरी आमी देवाची म्हणून आमी जाणां. आमी देवाची जाल्यार मात्र आमकां सैतान हात बोट लावंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी देवाचे जाल्यार मात्र देवाच्या आपोण्या काळजावन देवाच्या आपोणे जेजू म्हजे थंय जारी कर म्हूण सांगल्यार, फाल्यां तुमकां वायसर भोस म्हूण सांगल्यार तुमी तयार आसा म्हूण सांगल्यार खंडीत देव तुमकां आशिर्वादीत करता. कोणाक केदाळा कळ्ळें आपोणें दीत म्हणून न्हय. प्रेज द लॉर्ड. तें सांगूंक जायना. देवाक आपोणें दितना तुमची प्राय गरज ना. मैजे कितल्या वर्सांनी वयसून काडलें देवान? 80 वर्सां.
120 वर्सां जियेलो. प्रेज द लॉर्ड. 40 वर्सां मात ताणें मिसांव केलें. प्रेज द लॉर्ड. आमकां एक जिवितांत एक 3 वर्सां करूंक मेळ्ळ्यार पुरो न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तितलें मेळ्ळ्यार पुरो. जेजून 3 वर्सां मिसांव केल्लें. एटलिस्ट तितलें करूंक मेळ्ळ्यार पुरो आमकां मिसांव. पूण हर एकल्यांनी मिसांव करूंकूच आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उत्पत्ती ग्रंथ आमकां सांगता 22वा अध्याय 2रें वाक्य. जेनेसिस चॅप्टर 22 वर्सेस 2. उत्पत्ती ग्रंथ. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इसाकाक आनी वच मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार. करेक्ट वा सांगा पळया. एक देव अब्राम कडेन उलयता. दुसरें एकल्याच पुताक, एकच पूत आसता ताका इसाक, ताका घेवंक सांगता आनी मोरिया गांवाक वच म्हणटा. आनी थंय हांव तुका दाखयतलो. कोण दाखयतलो? जागो कोणें दाखोवचो? आमकां आपोवणें दिल्या उपरांत आमकां खंय वचों घेवन आमी निर्धार करचो न्ही. देवान आमकां जागोवचें. थंय वच म्हूण. थंय वचचें हांवें आनी तुवें. प्रेज द लॉर्ड. हांवें आनी तुवें नाका म्हणूंक जायना. खंयच्या खेड्या गांवांक, खंयच्या ट्रायब्स गांवांक, खंयच्या आदिवासी गांवांक, खंय नक्सलाइट गांवांक देव धाडीत जाल्यार आमी तयार आसा जे हांव येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताकाय पळय दाखयतलो. थंय हांव तुका दाखयतलो दोंगरार म्हाका तसो यज्ञ भेटय. आनी मुखार सांगता 3रें वाक्य. अब्राम नाका म्हळें, जायना म्हळें गे. म्हाका दिला एकलोच पूत, हांव ताका बली भेटयना म्हण सांगलें गे. हॅलो. प्रेज द लॉर्ड. तें जालें काल म्हळें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं म्हळ्यार आदल्या दिसा रातीन देव उलयला तेजे कडेन. दुसऱ्या सकाळीं फुडें अब्राम उठलो. सकाळीं फुडें म्हळ्यार पांत्या परार न्ही. सकाळीं फुडें एक उजवाडच्या पयलीं तो उठलो आनी ताणें आपलें गाडाव आयतें केलें आनी आपल्या दोगां साकरांक इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतलें. होम बेली पेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयल्या स्वतेक तो बायसन गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ताका म्हाका दिसता तो गांव गोत्तो नासलो अब्रामाक. देव ताका आपोवन व्हरतलो. तेजे जेजू जल्मल्ल्या वेळार ते गांव नखेत्रां मारीपाक वाट दाखोवनांगे. प्रेज द लॉर्ड. तेगा रायांक तशेंच हांगा पळया ताका ताणें दाखयल्या सुवातेक बायस सोडून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां पळया 6वें वाक्य वाचया तातूंत 22:6. अब्रामान होमबली पेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इजाकाच्या कांदार दिलें. पळय कले विपारी आसलें. आमकां मनीस सोसूंक जाता कितें. प्रेज द लॉर्ड. अब्रामाक गोत्ता आतां म्हज्या पुताक हांवें बली भेटयचें म्हणून. थंय कांय तरी ताका एक्सक्यूज ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू खातीर तुका सुद्दां तुवें बली भेटयचें पडत जाल्यार तुवें भिवंक गरज ना. तुवें वचूंक तूं जाय त्या जाग्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंय तुका देव धाडटा त्या जाग्याक तुवें वचूंक जाय. हें तुजें आपोवणें. तुका अभिशेक केला, एनॉयंटींग केला त्याच खातीर. तुका खावन जेवन घरा न्हिदोवंक मात्र देवान आपोवणें दिल्लें न्ही. कांय तरी काम आसा तुज्या जिवितांत. कांय तरी आपोवणें आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी लांकूड घेतलें इजाकाच्या खांदार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगता कशें बगचें न्ही त्या बापायक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां काळीज आसा जाल्यार खंडीत बगतलें कांय तरी. तुमी अब्रामाच्या जाग्यार तुमी उबे रावा. एखाद्या वेळार देव तुमच्याच पुताक अशें सांगत जाल्यार आतां सकाळ न्ही त्या जाल्यार सकाळ तो अब्रामाक परिक्षा करचो वेळ. आमकांय मस्त परिक्षा जाता आमच्या जिवितांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एकल्यांची परिक्षा जाता. अशीच परिक्षा जाता. देव सांगचो ना आमच्या पुताक बली भेटय म्हणून. पूण दुसऱ्यो संगती जायत्यो संगतींनी तो आमकां परिक्षा करता. वो परफेक्ट आसा की म्हज्या राजा खातीर काम करूंक. वो भिवकुरो की ह्या संवसारांत जिवंक मात्र आशेता की हे दुडू मात्र जमोवंक आशेता की ह्या व्हड बिझनेस करूंक मात्र आशेता की हे म्हजें काम करूंक आशेता. हर एकल्याची ह्या संवसारांत परिक्षा जाता ती गॅरंटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. आनी मुखार सांगता आमकां थंय तो गेलो
बली पेटोवंक. प्रेज द लॉर्ड. मागीर मुखार बरें आसा. पूत विचारता बापाय कडेन, बाबा उजो आसा, लांकूड आसा, सुरी आसा, पूण बली पेटोवंक शेली खंय आसा. ताका गुत्त ना, तो चित्त बली पेटोवंक आसा म्हणून थंय. प्रेज द लॉर्ड. पूण देव कितलो व्हरतो पळय. त्या परिक्षेंत अब्राम पास जाता. प्रेज द लॉर्ड. ताका सरयेर दवरून ताचेर ताका न्हिदावन ताचे हात पांय बांदून सुरी उबारतना सरेस्पोर देव उलयता, अब्राम तुज्या पुताक कितेंच वायट करिनाका, ताका सोडय. आनी थंय पळया एका झुलकुटांत एक शेळी आसा, ताका हाड आनी म्हाका बली भेटय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशें अब्रामाच्या पुताक एका इसाकाक देवान बचाव केलो आनी एक थंय झुलकुटांत असल्या त्या शेळयेक बली पेटोवंक सांगले. तशेंच म्हाका आनी तुका, म्हज्या आनी तुज्या पातका खातीर म्हाका आनी तुका बली पेटोवंक आसलें. देखून आज झुलकुटांत कांट्याच्या मुकुट सांचिल्ल्या त्या जेजूक म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर खुर्सार खिळायलो, म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर ताका बली दिलो. कित्याक हांवें आनी तुवें सुरक्षीत ह्या संवसारांत आसा जे ताचे खातीर जियेचें म्हणलें एकाच उद्देशा खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकच उद्देशा खातीर मगच्या भावा आनी भयणी आज आमी जिवंत आसा जाल्यार त्या झुलकुटांत शिरकून पडलेली शिळी ते कोणी न्ही, जेजू क्रिस्त. खांड्याच्या झुलकुटांत शिरकून पडले खांड्याचो मुकुट जेजूच्या माथ्यार आसा. प्रेज द लॉर्ड. एक गडीबोर दोळे दंपिया समयान म्हाकाय तुजें आपोवणें आसलें. येदोळनुसर जेजू हांवें गळाई केली म्हज्या जिवितांत. म्हाका कळीत नासतना, म्हाका म्हज्या जिवितांत उगडापे जायनासतना हांवें तुजें आपोवणें म्हज्या जिवितांत फाटीं घालें सोम्या. पूण म्हज्या खातीर तूं गायलोय. म्हज्या खातीर त्या झुलकुटांत शिरकोन पडल्या शेळये बरी तूं जालोय. कांडेचो मुकुट तुज्या मागत्यार सांसिलो. झरपतेचे मार तुज्या कुडीचेर तुवें घेतले. म्हज्या खातीर त्या 3 खुळ्यांनी तुका कुर्सायलो. 3 वरां वळवळ्या मदें म्हाका तुवें कुर्सातान बक्षिलें. कित्याक संवसारांत हांवें जिवंत आसा जे तुजें मिसांव करी जे तुजे खातीर हांवें जियेचें म्हणलें एकच उद्देशा खातीर सोम्या. आज तुजें आपोवणें म्हज्या जिवितांत हांव काण घेतां सोम्या. तूं कितें म्हाका करूंक आशेताय तें म्हज्या जिवितांत कर. हेंच माग तूं. जेसू तुजी कितें येवजण आसात जेरेमाया 29:11 ती म्हज्या जिवितांत जारी कर जेसू म्हूण माग. मार्काचो वांजेल आमकां सांगता 10 अध्याय 20 आनी 8 थंय जेजूची ती उतरां आमी आयकुया. मार्क चॅप्टर 10 verses 28 to 30. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आळे पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणीय म्हजे बसोत आनी सुवार्ते बसोत आपलें घरदार, आवय बापायक, भाऊ भयणीक, भुरग्यां बाळांक, भुंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळार 100 वांट्यांनी चड घरां, भाऊ भयणी, आवय, भुरगीं, भाऊ भयणी आनी भुंयबाट जोवन घेतलो. सांगात आस ताका दगदोणी. ताका संवसारान दगदोणी. आमी हेवटी कालंगाचे सुरक्षीत रावत जेजू कडच्यान आयल्यार कांय कश्ट ना म्हणून. तशें ना, दगदोणी ताका सुखची ना. प्रेज द लॉर्ड. कश्ट आसतलेच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजूचो पाटलाव करूंक तितलें सुलभ न्हय. प्रेज द लॉर्ड. 100 वांट्यांनी ताका घर मेळटलें, भाऊ भयणी मेळटलीं, आवय भुरगीं मेळटलीं, भुंयबाट मेळटलीं, सगळें तो जोवन घेतलो. खंय संवसारान खंय सर्गींचार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संवसारान ती पुरा तुका मेळटलें, कांय तुका उणें करना देव. देवा खातीर तूं जियेता तितलो भावार्थ तुका आसा जे, तितलो विश्वास आसा जे देवाच्या उतराचेर, तेन्ना देव तुमकां कंप्लीट चलयता. कितेंच तुमच्या जिवितांत उणें पडनातलें बरी चलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आजकाल मस्त जाणांक युवा जाणांक फूल टायम मिनिस्ट्री कापोवन दिते आसा जीव. जायतो लोक जायते युवा जाण फूल टायम मिनिस्ट्री घेते आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून मातेवाचो वांजेल 10 अध्याय 20 आनी 30 आनी 1 वाक्या 31. मार्क चॅप्टर 10 verse 31. थंय आमकां सांगता पळया, पूण सबार जण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया निमाणे आतां
एंड टायम आयलो. एंड टायम आसतना जायत्या प्रवाद्यांक उठयतलो देव. प्रेज द लॉर्ड. जायत्या लोकांक उठयतलो. जिवार्थ प्रगट करूंक निमाणे एंड टायम्सा प्रिपेर करते आसा देव. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही निमाण्या त्या टायमाक प्रिपेर जावंक तयार करा. आसता तुमची जिणी तयार करा. तुमकां एखाद्या देव आपोवणें दिवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून तुमची प्राय, तुमचें एज्युकेशन, तुमचें आनिकालें, दुडू, भांगार, घरदार देवाक खंयचेय नाका. पूण तुमची गरज आसा. तुमी येस म्हळ्यार तुमकां देव आपोवणें दिता. प्रेज द लॉर्ड. सोमया हांव हांगा आसा. तुजी खुशी करूंक हांव तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हें आमचें आपोवणें जावं दी. हें आमचें मागणें जावं दी. खंयच्याय रितीन देव आमकां सांडून घालिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून सगळीं आमी उबे रावया. आमचें आपोवणें, देवान दिल्लें आपोवणें आमच्या जिवितांत जारी करचे खातीर आमी मागया. सगळे गरीबोर सोमयाक तुमी समर्पण करून दिया. तुमचें कुटुंब, तुमचें भुरगीं बाळां, तुमी करचो वावर सगळें समर्पण करून दिया. देवाक सांगा, आपले हांव हांगा आसा. तुजी खुशी करूंक हांव आयलां सोम्या. संवसारांत हांव आसा. म्हजी खुशी करूंक न्हय सोम्या, तुजी खुशी करूंक हांव आसा. जेजू म्हाका तुजे खुशे प्रमाणे, तुज्या योजना प्रकार म्हाका तूं चलय. जेजू संवसाराच्या जिवितांतले म्हाका तूं मेकळें कर. ह्या खोटेपणांतले तूं म्हाका मेकळें कर. म्हाका सपरेट कर. आनी तुज्या येण्या खातीर, तुज्या आपोवण्या खातीर हांव तयार आसां. जेजू सगळें तुजी योजना प्रकार म्हज्या जिवितांत जावं दी. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू. ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ದೇವಾ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಕೆರೂಬಿಯರು ಸೆರಫಿಯರು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವ ದೇವಾ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಡುವ ದೇವಾನಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಕೆರೂಬಿಯರು ಸೆರಫಿಯರು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡುವ ದೇವಾನಿ ಪರಿಶುದ್ಧರು. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು. ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನು.
ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನು. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಆದವನೇ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥನೇ. ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ಆದವನೇ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥನೇ. ನನಗಾಗಿ ತಂದೆ ಬಳಿ Jesus. ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಮಹಾಯಾಜಕರೇ, ನನಗಾಗಿ ತಂದೆ ಬಳಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಮಹಾಯಾಜಕರೇ. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು. ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧನು. ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಿಸುವ ಇದ್ದಾತ ಇರುವಾತ ಬರುವಾತನೇ. 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 ನಾ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿರಲು ನನಗಾಗಿ ಬಡವನಾಗಿ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಟ್ಟಾತನೇ. ನಾ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿರಲು ನನಗಾಗಿ ಬಡವನಾಗಿ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಟ್ಟಾತನೇ.
ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು. ನನ್ನ ಕಿರೀಟ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವೆ ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು. ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವಿವರಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವಿವರಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವಿವರಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿವರಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ತಂದೆ ದೇವಾ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. Thank you, Jesus. We lift up your name, our Lord Jesus. बाबा तुझी नाव महिमेवन सांगून तुझी कापड कृपा संसाराचे देवून येऊ दे. जेजू संसारात शांती समाधान राज करून दे. जेजू आमची पवित्र सभा तू राखून वर सांभाळ. जेजू समया जेजू सगळ्या बापा मनियारांक आशीर्वादित कर. जेजू आमच्या हांगा भितर दीस आनी रात म्हणले बरी तुझ्या मुखार आसून बापा मागणे करतले आमच्या या धार्मिक भयणी तुका समर्पण दिता. जेजू
त्यांचे हर एक काम आशीर्वादित जाऊ दे जेजू त्यांचे काम आणि त्यांचे ते जीवित सगळे बापा तो आशीर्वादित कर जेजू सगळे अंगास बापा मागण्या गजर झाल्या हर एकल्यांचे जीवित तो आशीर्वादित कर हर एकल्यांत असले पिढा शिदा तुझ्या नावान ती तुटण पडणी हर एक शांती समाधान कुटुंबात लाभवून दी जेजू मागणे तांकां करूंक तांकां कृपा मेळोवन दी जेजू सर्गीची जाणवाई तांकां पवित्र पुस्तकाची समजणी तांकां हर एकल्यांक मेळोवन दी जेजू जेजू हर एक तांकां कळीतांतले वर्ते घोट तूं तांकां कळीत कर जेजू समया जेजू तांचे खातीर तुवें लिपोवन दवरलेली ती संपत्ती तांकां तो दी जेजू आशीर्वादित कर म्हणून मागता हर एकल्यांचे कामां आशीर्वादित कर दिसपरतो ग्रास आशीर्वादित कर भुरग्यांचे जिवीत आशीर्वादित कर युवजनांचे जिवीत आशीर्वादित कर जेजू थँक यू जीसस ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಧುರವಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ